देवान आमकां जेन्ना घडली तेन्ना ताका आमी विस्वाशी रावलेली जाय आसली. ताचेर पातयेवन पूण ताणें आमकां एक देणें दिलें, स्वतंत्रपण. म्हणजे ऑटोमॅटिकली आमी ताचे बरोबर रावंक जायना, पूण आमच्यान आमचे वस्तुंगी रावंक जाता. हें स्वतंत्रपण ताणें आमकां दिलें. आनी हे भाशेन आमी तो ताच्या येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारलेलें जाल्यार आमी खरी खुशाल आसतले आसले. पूण आमी आपल्यापणान जिवंक लागली म्हणून हें सगळें देवाची येवजणे प्रमाणे संवसारांत आमी ताची भुरगीं कशीं जिवंक जाय आसलेलीं तें विस्कटलें आनी तें काबार जालें. आमी पळयता की सुरवातेकूच एकामेकाक तीं गुन्यांवकार करूंक लागलीं. एकामेकाक भाव भावाक मारून जिवेशी हे भाशेन जिवंक लागले. आनी हे खून जे जालेले आसा ते आतां आमी जाणो कितले वाडलेले आसा. कितली घेर्रां, दुस्पोट, नासांव एकामेका बरोबर झुजतात. कित्याक लागून? पिसायपण न्ही. आमी सगळीं देवाची भुरगीं आनी हे भाशेन आमी जिवंक जाय. आमच्या गोराबांनी पळयात न्ही कितें जाता तें. कशे भाशेन आमी जियेता. एकाच कुसव्यांतान आमी जल्मलेलीं भुरगीं एकामेका विरुद्ध आसा. एकामेकाचो खून कोत्ता. तें तेन्ना घडलें तें आजून पर्यंत घडटा. पूण तें घडोना जावच्याक देवान आनी एक येवजण सुरू केली आपल्या पुता वरवीं. ताका ताणें धाडलो. ताणें आमकां दाखयलें कशे भाशेन बापायचे येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक जाय पळय तें. आनी हे परी सगळ्या मनशाक कुळाक ताणें आपणाचे वस्तुंगी सुटका सोडवण आपल्या उतरांनी मरणांत पुनर्जीवनपणांत दिलेलें आसा. आनी हें सगळें घडोवन येवच्याक आमचें सवें ताणें आमकां आपलेंच जिवीत दिलेलें आसा. उणो आनी सोरो घेवन ताणें ही मिलाग केली. ती आयज पर्यंत ही मिलाग चालू आसा. आनी हें फेस्त आयज आमी समोरुमता की जेजू आमचे बरोबर आजून आसा. 2000 वर्सां जालीं. हिंचेंच ऑर्गनायजेशन हे भाशेन तोगोंक ना. सगळें जाता. 70 वर्सां म्हणून तूं काँग्रेस आसलेलें, आतां BJP आयलेलें आसा. हे भाशेन सगळें बदलता. कितेंच उरोना. पूण देवाचें राज आज पर्यंत इगोर्ज मातयेन चालू आसा आनी एकदम दृढ जाता. आमी सगळीं मोगाळ मनशां. कित्याक लागून? जेजू आमच्या काळजांनी आसा. नाजाल्यार आमी तांचे भाशेन जातले आसले हांव. आनी हे परी आमकां 2% पर्यंत ना. आमी ह्या 1 बिलियनांचे वयर लोक आसा. 2% आमी. आनी आमकां तीं भियेतात. आमी कांय झुजोना. आमी कांय तांचे विरुद्ध वचना. पूण तरी पूण भियेतात. कित्याक जेजू आमचे सगळें जिवंत आसा. आनी तो कसो आसा? प्रत्येक मिसांतल्यान तो आमचे भितर येता. जशे भाशेन आयज आमी पळयलां जेजू तांकां आपलें उतर दितालो. तांकां सगळ्यांक शिकयतालो. हजारांनी लोक थंयसर आसलेले. 5000 दादलेच आसलेले. बायल्यो कितल्यो आसल्यो तुमी सुमार आहात तुमकां? सदांच बायल्यो सुबेज आसता. म्हणटच पळयात कितली संख्या थंयसर ताची सगळें जमा जाल्ली. तांकां ताणें शिकवण दिली. तांची मनां ताणें उजवाडायली. त्या उपरांत ताणें सांगलें तांकां कितें तरी जेवण दिवया म्हणून. जशे भाशेन 5 उंडे आनी 2 मासले घेवन ताणें बापाक दोळे उबारले, बेसांवन ताचेर घातलें आनी तांकां मोडून दिले वांटात म्हणून. ते वांटीत गेले आनी इतल्या लोकांनी धादोसकायेन जेवन खावन इतले पांटले 12 पांटले पर्यंत करून ते एकठांय केले त्या उण्यांनी. इतलें तो आमकां दिता.
आनी हेच भाशेन म्हज्या भयणीन आनी भावानो, तुमकां तर भावार्थाचोत जाल्यार प्रत्येक वेळा जेन्ना आमी जेजूक आमच्या काळजान घेता तेन्ना आमकां कसलीच परवा ना, सगळें तो दितलो. पूण आमी विस्वासान आमचें जिवीत सारूंक जाय, भावार्थान सारूंक जाय आनी बोरवांशेन ताचेर पातयेवन रावंक जाय. तो मोगाळ तो आमकां सगळें दितलो. पूण आमकां कितें जाता, आमकां इतलें दिलां आनीक जाय हेचे भाशेन कोत्ता आमी, नाका जाल्लें कोत्ता. आमकां जितलें जाय तो तितलें दिता. ही सुकणीं आहा ती जितलें जाय तितलें खातात आनी मागीर जालें काबार. ती कांय वावरिनात, ती कांय करिनात, देव तांकां दिता. ती आजून आसात पळय, कितलीं आसात, ती हजारांनी आसात. आनी आमी तांचे परस इतलीं म्हत्वाची. तर हें फेस्त जेजून आमकां आतां हांवें सांगलें तितलें आपल्या जिवितान केलें आनी प्रत्येक मिसांतल्यान तेंच जाता. आमी येता, ताचो आशिर्वाद घेता, ताचें उतर आयकता. पयले सुवातेर म्हणून तूं आमची पातकां कबूल करता, सगळें पातक भायर काडटा, मागीर ताचें उतर आमी करता. मागीर तो आमकां आपलें कितें मोगाचें जेवण तयार केल्लें आसा, आपलें जिवीत ह्या उंड्या सोऱ्यान तो आमकां दिता आनी इतली गोठाय तो आमकां दिता. हें तर आमी सोत मानीत जाल्यार आमकां कसलीच दास्ती ना. तर आयज तान आमी ते भाशेन जियोया म्हज्या भयणीन आनी भावान. जियेना न्हय, जियेता हांव. एक तुमकां अणभव सांगता. एकली बायल, तिका कांक्रू जाला म्हणून हॉस्पिटलान घाल्ली. मोत्ता म्हणून थोड्या दिसांनी ती मोत्तली म्हणून तिका घरा धाडलेली. ही बायल आयली आनी दर दिसा ती मिसाक येताली. तिका चलोंक जायनासलेलें पूण तशीच येताली आनी तिची गोठाय वाडत वाडत गेली. इलें उदक घेताली ती, पवित्र उदक आनी कोमया. 13 वर्सां ती जियेली आनी कांकराक लागून न्हय, हार्ट एटॅक आयलो तिका, पिराय जाल्ली आनी हे भाशेन ती मेली. पळयात केदी व्हडली मिलाग्री आमच्या भावार्थान आमचें सगळें घडोवंक शकता. कित्याक जेजू जिवंत आसा आनी तो सगळें घडोवन हाडटा. आमीच पळयात हांगसर कितलो तोकस घेवन आयिल्ले आसा, पूण हो कसलो तोकस मोगाचो. कित्याक जेन्ना आमी सगळीं जाणां एक जाता तेन्ना जेजू हांगसर आसा आनी ताची गोठाय आमकां मेळटा. पूण आमी ते भाशेन पळयना एकामेकाक. तें आनिकूय आमी पळोवंक जाय. आनी केन्ना पळयतलें हांव, जेन्ना खरेपणी जेजू आमच्या काळजांनी आसा, म्हज्या काळजांत आसा तर तांच्याय काळजांत आसा. तर हे पुरी तो आमकां एकवटाय येतलो ताचे सगळें ये ताचे कुडींत. हे सगळे मिस्तेर आमी आतां थोडो उगत नियाळया, आमचे हात अशें उंटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींतूच न्हय पूण मनांत आनी आत्म्यांत येता आनी आमकां ह्या सगळ्या जाग्यांचेर तो आमकां गोठाय दिता, जेवण दिता. तरेतरेचें जेवण, कुडीकेक वतीचें, मनाक दुसरें, आत्म्यांक तिसरें, म्हणून आमच्या अणभवांक आनी एक. जेजू आर्गान दिनवास तुकाच आमचें जिवीत भेटयता. तूंच आमचें जिवीत चलय आनी आमची मनां उजवाडाय आनी आमकां अदीकान अदीक तुका सहकार करूंक गोठाय दी. कित्याक तुवें आमकां कुरपेन बोल्ल्याय, पूण आमी उक्त्या मनान तुका सहकार करूंक तूं आमकां मदत कर.